नमस्कार गोवा टुडे साहिल नार्वेकरांचे उपकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सुलेमानाक फरारी जावंक मजत करपी बडतर्फ IRB कॉन्स्टेबल अमिताक जामीन चौकशेक हाजीर रावचो पडटलो। हजरताच्या जामिनाचेर सुनावणी सोमारा। सुलेमान फरार जाला तेका पुलिसूच जबाबदार। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे मिडिया मुखार भाजपा परस काँग्रेसी खंय केल्या संविधानाचे चड दुरुस्त्यो। पर्येच्या भूमिका देवळांत पुजे वेल्यान वाद। जिल्लोधिकाऱ्यान जमावबंदी लायिल्ल्यान प्रकरण चडार। पुलिसांक फातरायले। जिल्लोधिकाऱ्याचे मध्यस्थीन सध्या थंड। आंबेडकरांचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर विरोध करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांक पुलिसांनी उखलले। मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार व्हरताले मोर्चा। आझाद मैदानाचेर धरपकड। गोंयाक 10,000 कोटीचो प्री बजेट। बसकेंत मुख्यमंत्र्याची मागणी। कोकण रेल्वेक 5,000 कोटी खाजना। 500 अस्तंत घाट पायपलायनीक बदलूंक 2,000 कोटी। मडगांव SGPDA मार्केटात बीफा वेल्यान गोरक्षक आणि बीफवाल्यांचे पेटले। आमकां बडयले। बीफवाल्यांचो दावो गोरक्षक वाले म्हणटा तांकांच खंय सगळ्यांनी मारले। आणि GCAची वर्सुकी बसका 5 जानेराक। हायकोर्टाची ऑर्द सोसायटीचे निबंधका आड अध्यक्ष कोर्टांत बायला खेळगड्यांक पिडपाचे प्रकरणाचो रिपोर्ट जायच। जमीन हडप प्रकरणातलो आरोपी सुलेमानाक क्रायम ब्रांचींतल्यान फरार करपी बडतर्फ IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाक जामीन मेळ्ळो। पणजे कोर्टान ताका जामीन दिला। पुलिसांक जाय तेन्ना चौकशेक हाजीर रावचो पडटलो। सुलेमानाचो दुसरो साथीदार हजरत अलीच्या जामिनाचेर सुनावणी सोमारा जावपाची। What happened in the Amit Naik bail matter? Amit Naik's bail application was heard today, and initially the police had registered the offences under section 260 of the BNS, and which was a non-bailable section. But thereafter a supplementary statement was filed by the police stating that 260C was applicable. So our contention was that if 260C is applicable, then the entire offences that are alleged against him are bailable. Thereafter a second supplementary say was filed by them stating that 249C and 260B is applicable. So 260B made it a non-bailable section. So I countered that contention with an argument stating that 260B is even not applicable. The only offence that will be applicable in this particular case is 259C. 259C or 259B, which makes the entire offences that are filed against Amit Naik are bailable in nature. Therefore, the court was inclined to grant the bail application. A conditional bail was granted, and the court was pleased to allow the bail application of Amit. That a person can be fleed from the police lockup where there are almost 8 to 10 police inspectors present in those premises. Secondly, the entire premises, as per their say, is under the CCTV surveillance. Now, the funny thing that is to be noted over here is when any lockup is under CCTV surveillance, it is not only for the purpose of recording it. Now, I believe there should have been monitors where somebody might be monitoring the movements of those CCTV footage. Now, surprisingly, according to them, it is their case that at around 2 o'clock this incident happened, and this came to light at around 5 o'clock. Now, from 2 to 5, what was being done by that police lockup or the personals who are associated with that police station? मजगती प्रकरणातलो दुसरो दुबावीत हजरत अलीन जामिनाक अर्ज केला। सोमारा जामीन अर्जाचेर सुनावणी। सुलेमान सिद्दीकीक ताणे खंय आलशिरो दिल्लो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सुलेमान फरार जालो ताका 100% पुलीस जबाबदार। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो।
तेवटेन संविधानाचे खर विरोधक कोण ते खंय कळटा. केंद्राक राजवट असताना खंय संविधानात 77 दुरुस्त्यो केल्यात. बीजेपीन फाटल्या 16 वर्सांत फक्त 12 दुरुस्त्यो केल्या. तानावडे सांगता. एक म्हणजे ती जी पळून गेला ती चुकच होती, कारण ती लॅब्स जे आहेत त्या पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स आला, कारण ते बरोबर नाही. आता कसं असतं की सरकार झाल्यानंतर प्रत्येक गोष्टी सरकारवर येते, पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कुठेतरी काँग्रेसीकडे एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटका गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे. मला वाटतं ह्यानेच पुढे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतोय ना. त्याने पळून गेला हे चुकीचं आहे. चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली, आणि त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटने शोधून काढायला असं होता कामा नाही. तुझ्या कोठडीतून गेला कसा एक, त्यामुळे तो एकटा कोणतरी आहे त्याच्यामध्ये आणि एकट्याकडे चावी चुकी कशी दिली, वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. म्हणजे या चूक सर पोलिसांची की सरकारची? सरकार कसं, सरकार प्रत्येकाला राखायला बसणार दिले, पण चूक पोलीस गृहमंत्रालय सरकारचंच आहे. सगळं बरोबर म्हणून बोलताना नाही की चूक जी आहे पोलीस डिपार्टमेंटची 100% चूक. तो पळून गेला कसा त्याची जबाबदारी पोलीस डिपार्टमेंटची नाही का. एखाद्याला पकडून आणल्यानंतर तो जातो कसा हे त्यांनी बघा. त्यामुळे त्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ते त्याच्या पाठीमागे आहेत आणि ते आणणार. मजगती काँग्रेसीन आपल्या कार्यकाळात भाजपा परस चढ संविधानात बदल केला म्हण खासदार सदानंद शेठ तानावडे उलयलो. 106 अमेंडमेंटांची झाली त्याच्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतकच म्हणजे नरेंद्र मोदीचे सरकार 2 टर्म आणि त्याच्या पहिली अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार, या पूर्ण सरकाराभितर एकदा 13 महिने 13 महिने आणि एक पूर्ण टर्म असे वाजपेयींचे सरकार आणि 2014 नंतर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींचे सरकार, या ह्याच्या भितर एकूण 77 अमेंडमेंटा काँग्रेसीन केले आणि केवळ 12 अमेंडमेंट जी असतात कॉन्स्टिट्यूशनाची ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराने केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्येच्या भूमिका देवळात पूजा करपाचे प्रकरणावेल्यान वाद जालो. 2 गटांचे पेटले. जमावबंदी कलम 144 लावन देवळाक लॉक लावपाचे अर्दे उपरांत प्रकरण तापलें. एका गटान गोंय बेळगांव रस्तो आडायलो. पुलिसांक फातरायले. जिल्लोधिकाऱ्याचे मध्यस्थी उपरांत जमावबंदी काडली. देवळांत उत्सव करूंक मेकळी. प्रकरण सध्या थंड. पर्येच्या श्री भूमिका देवळात रातया कोणे तरी पूजा केली म्हणून बोवाळ. थळाव्यांनी राती उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरीत गर्दी केली. पूजा करपाक अटक करची म्हणून लोकांनी मागणी केली. त्यांना आम्ही जी नावा दिली, ज्या व्हायलेशन केला त्यांची आम्ही नावा दिली, त्यांना अरेस्ट करतो असे आश्वासन दिला आम्ही. दुसऱ्या ग्रुपान राती परत गर्दी केली. कायदो आणि सुव्यवस्था हाताभायर. पुलिसांकूय फातरायले. एका PSIक मार लागला म्हणून माहिती. पुलिसांच्या आणि जिल्लोधिकाऱ्याच्या मध्यस्थीत आज परत बसका झाली. कलम 144 काढले. देवळात उत्सव करपाकूय मेकळी. सद्याक प्रकरण थंड. काल न्ही पर्या साखळशेवारी देवळाकडे काल आमचो प्रोग्राम असलो, म्हणजे वर्धापन दिन नासलो. ते वर्धापन दिन सकाळी बरो जालो, व्यवस्थित पूजा सगळी जाली त्याची, पण त्याचे एका समाजान तेजे ऑब्जेक्शन दिल्लें. ताका लागून एक इव्हिनिंग एक 5 दरम्यान 144 लायल्लो. ताका लागून आमी असो प्रोटेस्ट केल्लो, सहकार्य केलें आणि आमच्या प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. ओके, अंटील फर्दर ऑर्डर ऑल कम्युनिटीज इन द jurisdiction are directly to maintain peace and conduct all religious ceremonies in the law manner. चर्चा झाली ते वेटो करता म्हणून सांगला मग. हय, आम्ही सगळ्यांक इन्वॉल्व करतले. आमचो तसं काही प्रॉब्लेम ना, कोणी इन्वॉल्व जावं शकता. 12 समाज. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. आंबेडकराचेर केल्ल्या वक्तव्याचो निषेध म्हणून मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरतल्या काँग्रेसवाल्यांक पुलिसांनी उखल्ले. कॅश फॉर जॉब जमीन बळकावपाची प्रकरणां सिद्दीकी प्रकरणाचेर काँग्रेसीची आझाद मैदानाचेर निदर्शनां. घर मंत्री गुन्यांवकारांक सांबाळटा म्हूण आरोप. मुख्यमंत्र्याक जमना जाल्यार घर मंत्रालय खंय युरीक दिवचें. करता है
होम मिनिस्टर जरी चोयल्यार होम मिनिस्ट्री चोयल्यार आज आमकां बारीकशें दिसता दीस होम मिनिस्ट्री बिकम शेल्टर फॉर क्रिमिनल्स, शेल्टर फॉर ड्रग पेडलर्स. आनी आमचे गोंयचे गोंयकार पुलीस हांकां हांव ब्लेम करिना, बट दे आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम शर्मा एंड वर्मा. हें बंद जावपाक जाय. सरकार की ओर से दबाने का काम अपोजिशन को किया जा रहा है और जिस तरीके से हालात आज पूरे राज्य में पैदा हुए हैं वो आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह यहाँ गोवा में खत्म हुई है. कोई यहाँ पे किसी का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है. ते परमिशन जे डिनाय केला म्हाका दिसता हाजेर पयली उत्तर दिवपाक जाय, कित्याक आमी जे सांगतात आमचो लिडर श्री राहुल गांधी सांगता की आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या. जे संविधानान आमकां अधिकार दिला ते अधिकार काडपाचो प्रयत्न चल्ला ते हे जो होम डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो जायना तो हांव मागता आमगे एलओपी को दिचो. एलओपी चलयतलो. तुका जायना तुजे तकले जर चड भार आहा, हांव म्हणटा तुका चड भार आहा जायत पोर्टफोलियो आहाय तो पोर्टफोलियो आमी एलओपी दी चलयतो मरे तूं. लॉ होम लॉ तो डिपार्टमेंट आमगे एलओपी को दियाय. आम दाखयताय तुमकां. तुम सरकार चलयताय, बाकी लॉ एंड ऑर्डर आम चलयताय. आमको दियाय. वी आर रेडी टू टेक इट. येता त्या आर्थीक वर्सा गोंया खातीर सरकाराचो केंद्रा कडेन 10,000 कोटीचो प्रस्ताव. प्री बजेट बसकेंत मुख्यमंत्र्यान अर्थ मंत्रालया कडेन प्रस्ताव पावयलो. 500 कोटी गोंयाच्या खाजनाक, कोकण रेल्वे रुळाच्या अपग्रेडेशनाक 5,000 कोटी, 1,500 कोटी पेडणे आनी पोन्ने गोंयच्या बोगद्याक, उदकाची पायपलायन बदलूंक आनी अस्तंत घाटाक दरेकी 1,000 कोटी. आर्थिक वर्ष 2025-26ची प्री बजेट बसका राजस्थानात जैसलमेर जाली. बसकेक गोयचो अर्थमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्लो. बसकेक मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणा कडेन गोंया खातीर 10,000 कोटी दिवचे म्हूण मागणी केला. मुख्यमंत्र्यान गोंया खातीर 10,000 कोटी कित्याक मागल्यात ते पळयात. गोंयच्यो खाजन जमनी सांबाळूंक मुख्यमंत्र्यान 500 कोटीची मागणी केला. 350 वर्सां पयलीं गोंयच्या आदिवासी समाजान खाजन शेतां केल्ली. 18,000 हेक्टर खाजन शेतान खारे उदक येवन शेतां पिड्यार जाली. गोंयची खाजन शेतां रिवायव करूंक केंद्रान आधार करचो म्हूण गोंयची केंद्रा कडेन मागणी. कोंकण रेल्वेच्या रुळाचे अपग्रेडेशन करूंक 5,000 कोटीची मागणी. बंगळूर, पुणे, हैदराबाद सावन गोंयांत कांय मोजक्योच रेल्वे येतात. गोंयांत येवपी कांय ट्युरिस्टांकूय रेल्वेचो लाव जाता. आयटी सेक्टरांत कामाक आशिल्ल्यांक रेल्वेचो वापर मोठ्या प्रमाणात जाता. गोंयांत येतलो जाल्यार तांकां 10 ते 13 वरां प्रवास करचो पडटा. सुपरफास्ट एक्सप्रेस आणि वंदे भारत सारकिल्यो ट्रेनी हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर ते गोवा रुटार घालच्यो म्हूण मागणी. पेडणे आनी पोरणे गोंय रेल्वे बोगदो 1992 ते 97 मजगती बांदिल्ले. पॅसेंजरांची सेफ्टी लक्षात घेवन पर्यायी बोगदो बांदपाक 1,500 कोटीची मागणी. 15व्या वित्त आयोगान सुचयिल्ल्या प्रमाण ट्युरिझम सेक्टराक 200 कोटी दिवचे. पर्यावरण बदल आनी रिन्युएबल एनर्जी खातीर 500 कोटी सुचयिल्ले तेवूय दिवचे. अस्तंत घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन आशिल्ल्यान थंय उदरगत प्रकल्प करपाक मेळनात. गोंयच्या येणावळीचेर ताचो परिणाम जाता. ताच्या खातीर गोंयाक कॉम्पेन्सेटरी म्हूण केंद्रान 1,000 कोटी दिवचे. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात पावसूय पडटा. डिझास्टरा विशीं खर्च करपाकूय पयशे जाय. अस्तंत घाटाची हिरवळ आनी बायोडायव्हर्सिटी सांबाळूंक जाय. गोंय मुक्त जाल्ले तेन्ना 1960 ते 70 मजगती गोंयांत उदकाची पायपलायन घातिल्ली. पायपलायन 60 ते 70 वर्सां पोरणी. पायपलायन टप्प्या टप्प्यांनी बदलूंक गोंयाक 1,000 कोटी जाय. गोंयाक 100% घरांनी पायपलायन जोडणी आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो. ह्या सगळ्या गजालीं खातीर गोंयाक केंद्रान 10,000 कोटीची आर्थीक मदत करची म्हूण मुख्यमंत्र्याची केंद्रा कडेन मागणी. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मडगांव SGPDA मार्केटात बीफ वेंडर्सांक बडयले म्हूण बोवाळ. बीफ खंयच्यान हाडटा, गाडयेंत कितें आसा तें दाखयात म्हूण वाजलें. तितल्यार खंय मार बडय. बीफ वाले मिडिया मुखार पावले.
गोरक्षकवाले म्हणटा तांच्या दोगां भुरग्यांक खंय बीफवाल्यांनी सगळ्यांनी मारले. दोगांकूय खंय हॉस्पिटलांत घाल्यात. प्रकरण पुलिशे मेरेन पावला. आम्ही सकाळी शॉप उक्ती करपाक गेल्ले मार्केटांत एसपीडी मार्केटांत. एसपीडी मार्केटांत सडनली कोण ते भुरगे येयले गाडी उक्ती कर म्हणून सांगपाक लागले. गाडी तर म्हणल्यार तूं कोण म्हणलें हांव ताका. तूं कोण काडपाक तुका कोण अथॉरिटी दिला. ना तूं कांटा घेत ना. तूं कांटा घेत ना म्हणलें हांव काडना म्हणलें. हांव काडना म्हणल्यार तो सोरी काडलो हातीन आमी भुरग्यांक मारले आमदाराक. तिना तिका भासाभास जाली मग झगडी करपाक आयले. तेंगेल मॅन्डेटरी पयशे मागपाचे कळ्ळें तुका. ते पयशे मागून ते तेंगेल काम चालू करता. ते आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचें तांकां. 3 जाण इंजर्ड आहा. 3 जाण रोडान मारला ताणें. पोलीस पर्सन जाय आमकां. पोलीस पर्सन जाय आमच्या मार्केटान जाय. आमची गाडी मासाचे हाडटा न्हू तेंकांय प्रोटेक्शन जाय. मास भायरसून येता न्हू तांकां ते आमगेले गाडी काडून येयलो ताका रस्त्यार गाडी दवरली गेली आनी हांकां पयशे मागपाक लागलो. हेंगेले प्रॉब्लम हुंय डिक्लेअर केलो ना की हे बीफ मू हाडो आहा ते हे बोवायन मू हे बाफेलो मीट जे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा माताय. आतां हेमकां जर तरी प्रॉब्लम आहा जाल्यार एमी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा वचपाचें आनी विचारपाचें. आनी अशें करून ती ऑपरेशन जाताय. बीफ हुंय ना थिंगा हे बाफेलो मीट. दुसरें हे पळे करूं सोदताय एक्सपोर्टर्स आहाय तांकां पयलीं दवरे आनी हे पळे हो पेरिशेबल आयटम हेंकां केस करूं जाता आनी हेंकां कम्पेन्सेट करूं जाय गव्हर्मेंटान. गोरक्षावाले म्हणटात तांकांच खंय बीफ वेंडर्सांनी मारले. एकल्याच्या तकलेक मार लागला. दोगांक खंय हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेल्यात. एसपीडी मार्केटान कितें कर्नाटकाच्यान गाडी येयल्या म्हणून ते जस्ट ते चॅक करपाक गेल्ले थंय गाडी खरें आहा काय ना ती. तेंच्यानी गाडी पयली गाडी ऑलरेडी खाली जाल्ली आनी 2 गाडयो भितर आसल्यो. तेंच्यांनी लिपोवन दवरली. ते पळोवपा म्हणून वयताले पळय ते तांकां सगळे भायर तेंच्या शॉपांनी भितर वचना. गाडयेक हातूय लावना कांय करूना. भितर गेले आनी डायरेक्ट ते मारपाक येवपाक लागले. मारपाक येता हे धांवले आनी मेन रोडाचेर येयले खंय. थंय येवन हेंच्यांनी अटॅक केला. रॉड घेवन सुऱ्यो बिऱ्यो घेवन 2 जाणांक सारके डॅमेज केल्या. कोणाले हात पिल्ला कोणाले तकली फोडल्या. ते कोण तरी भायलेच. आतां सध्या तांकां ट्रिटमेंट चालू आहा. सोनोग्राफी बिजस केल्या आतां. प्रुडंटा खातीर सावयोड आयज. जीसीएचची वर्सुकी बसका 5 जानेराक. हायकोर्टाची ऑर्डर. बसकेक निरीक्षक म्हूण कोर्टान आदोगादक नेमला. अध्यक्ष विपुल फट्टेचे याचिकेचेर इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीचो निबंधक प्रतिवादी. बायला खेळगड्यांच्या पिडापिडीचे प्रकरणात चौकशीचो रिपोर्ट बसकेत दिवचो म्हूण अध्यक्ष कोर्टांत गेल्लो. 15 जानेराक कोर्टाक खंय बसकेचो रिपोर्ट दिवचो पडटलो. ती केस आमीच अगेन्स्ट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी कडेन केलेली. आमी तेंच्या अगेन्स्ट आमी कोर्टान गेलेले बिकॉज जी तेंच्यांनी स्टे ग्रांट केली टू सम ऑफ द कमिटी मेंबर्स ती म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी रॉंग आसलेली आनी तेच्या अगेन्स्ट आमी हायकोर्टान गेले. जनरल बॉडी घेवपाक जाय आसली आनी आमचो जो मेन मुद्दो आसलो की चेडवांनी जे एलिगेशन्स केल्ले अगेन्स्ट डायरेक्टर ऑफ कोचिंग ऑफ सर्वेश नायकच्या अगेन्स्ट तेचो जो रिपोर्टाची जो रिपोर्ट आसलो इन्क्वायरी कमिटीचो तो रिपोर्ट ह्या जनरल बॉडीच्या फुड्यान खंय ना खंय तरी प्लेस जावंक जाय आसलो. दॅट वॉज आवर इंटेंट. ऑनरेबल हायकोर्टान वो एजेंडा स्पेशली ह्या जनरल बॉडीन घाल म्हटला. इट इज सेकंड ऑन द लिस्ट आनी वो घे म्हटलेलो आसा. ऑल्सो हायकोर्टान आमच्या रिक्वेस्टार एक ऑब्जर्वरूय घातलेलो आसा. सिनियर कावन्सील एडवोकेट योगेश नाडकर्णी हे हायकोर्टान प्लेस केल्ले आसा थंयसर आनी हेंचो रिपोर्ट कोर्टा कडेन परत वयतलो आनी 7 तारखेक परत हियरींग आसतलें. आमची जी पेटिशन आसलें ते आयज अबेन्सान दवरलेले आसा आनी तेचेर परत हियरींग जातली. आतां जनरल बॉडी केन्ना जातली? आतां जनरल बॉडी हा जानेवारी 5 तारखेर जातली आनी हितूर जशें हांवें सांगलां तशें सगळे ते इश्यूज प्लेस जातले इन्क्लुडींग मिनिट्स, इन्क्लुडींग ऑडिट, इन्क्लुडींग बॅलन्स शीट्स आनी मेन मुद्दो म्हटल्यार तो इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट. कित्याक ह्या चेडवांचेर खंय ना खंय तरी सातत्यान अन्याय जायत आसा आतां म्हणसर. पयलीं तेंकां हॅरेसमेंटाचे एलिगेशन्स घातले. तेच्या मागीर तेंकां भरपूर थ्रेट्स येयले. रायट फ्रॉम सिलेक्टर्स टू अदर पीपल तेंकां थ्रेटन केलो गेलो. पुलिसांचो भंय दाखयलो गेलो आनी इव्हेंच्युअली 1 डे जो टुर्नामेंट जाल्लो तितूंतल्यान तेंकां भायर मारलो. नो फिमेल प्लेयर्स वर कंटिन्युअसली प्लेईंग फॉर गोवा आनी रिप्रेझेंटींग गोवा वर्किंग एक्स्ट्रीमली हार्ड टू प्ले फॉर द स्टेट. तेंकां सगळ्यांक 9 जाणांक भायर मारलेलो आहा. खंय ना खंय तरी हो अन्याय फुडें फुडें तेंचेर वाडीत आसा. एक टायम येता जेन्ना हे खंय तरी लिमिटाचे भायर वयता आनी वी हॅव टू पुट एन एंड टू दीस. सो आयज तो दीस येयलो आसा. 5 तारखेर हेचें कन्क्लुजन जातलें. म्हापशेगिरी ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन 200 MLDची पायपलायन फोडली. शुक्रारा रातीं पायपलायन फोडिल्ली. आज सकाळसावन काम नेटान सुरू आशिल्लें. सांजे मेरेन खंय जाग्यार पडटलें.
उस्कय बोस्तोडा गिरी वाठारांत उदकाचे पुरवणेचेर परिणाम सगळो दीस लागून सांजे पायपलायन जाग्यार घाल्या ही पायपलायन फूल हेका बोस्तोडा उजकाय त्या सायडीक वयता गिरीन पडटा आनी आतां काम चालू आसा ट्राय करता की बेगीन जावचें आनी हें करचें म्हणून आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर पाटणेकर सरान हे परब आशिल्लो तो आतां सीट स्टार्ट येयला आनी रावत सरान सांगला TN की बेगीन हे करून रिपोर्ट करचें ते बी आतां ऑन द वे आसा ते येतात ऑन द वे आसा आनी हांव कॉन्ट्रॅक्टर आसा सायडीन चालू आसा काम क्रॅक केन्ना राती जाल्या रातये जाला कळोंक नासलें की 1000ची का 500ची का 200ची कन्फ्युजींग चालू आसलें मागीर जालें सगळें क्लियर जालें आनी आतां काम चालू आसा आनी प्रयत्न आसा की बेगीन ते बेगीन जावचें सांज मेरेन जातली सांज पर्यंत प्रयत्न आसा तेजे पयलीं जावंक शकता काल रात्री कडेन ग्रीन पार्काच्या थंयसर जंक्शन आहा थंयसर वॉटर सप्लायची पायपलायनी 200 ml पायपलायनी उस्कय बोस्तोडे आनी गिरी ह्या वाठारांत उदक सप्लाय करतात ती बस जाली डॅमेज जाली आनी उदक येयलें आज सकाळी PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर येयलो वॉटर सप्लाय ताणें ते रिपेरींग काम सुरू केल्लें आहा ते जे क्रॅक जाला ते रिपेरींग ते कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते हितून सांजे मेरेन रिपेर जे जातले आनी त्या उपरांत जे उदक कंटिन्यूली जातलें स्टुडंटा खातीर गिरीच्यान सामकें करता गोयच्या दर्यादेगांनी येवपी टुरिस्टांचे सुरक्षेक सरकारान लायफ गार्डांची वेवस्था केल्या खरी मात देशी पर्यटक लायफ गार्डांक आयकूंक तयार ना अनसेफ झोनान वचचे न्ही म्हूण सायनबोर्ड मारल्यात तांबडे बावटे लायल्यात मात टुरिस्ट खंय आयकपाक तयार ना बरेक गेल्ल्या टुरिस्टांची लायफ गार्डां कडेन बाचाबाची खासा रिपोर्ट बोला ना तुम बोला आगे पीछे आगे नाव भी आराम से बोला आप लोग नहीं सुन रहे पत्थर के पास जाने में क्या अड़चन है आप बताओ बोर्ड लगाया कि नहीं यहाँ उधर ही गया ना क्या गया है उसके को 3 बार छुट्टी मारा मैं नीचे कहने को बैठा है तो फोटो शूट करके इतना कैप लाया जाके यार फिर भी कुछ नहीं बोलने का मैं बोला कुछ भी हो गया आपको मैं नहीं लेगा आपको अरे मैं मरूंगा मेरा रिस्क पुलिस में हूँ मैं करेंगे तोही शेतानू या तो फ्लॅग बी सगळे पळयता तरी ते फुडें धांवता कोण काय आयकना आनी तूं नासता मागीर झगडी करपाक धांवता आमच्या आंगार तूं कोण बोलनेवाला हे आनी ते 4 रांग गेले काय आनी 10 लाख फुडें वयता तांकां काडपाक आमकां त्रास जाता मातशें कितें तरी करपाचें म्हणजे आत्तां सांग आत्तां आमी पळयताले एक 2 जाण टुरिस्ट तुज्या वांगडा आर्ग्युमेंट करताले एट ते कितें जालें ताका हांवें सांगलें कितें सकयल वचनाका बोर्ड पळया सकयल वचनाका ते आयकोंक नासले ते ड्रंक आसले ड्रंक आसले आनी तांकां विसल मारली तेन्ना सांगलें हिंगा वचनाका फुडें बीच आहा फुडें वचा थिंगा न्हाया बिया ते आयकोंक ना ओके आनी ते सकयल गेले आनी बसले तेजे आयकना ताका 2दा विसल मारली तरी ते आयकनात ते पडले बिडले ताका आमचेर आमी दवरता आमकां न्हू येता तूं इथं आयका आमी कितें करतले आतां तो वयर येवन तुका कितें म्हणपाक लागलो तो म्हाका सांगपाक तूं कोण बोलनेवाला हे रातचे सगळे लोक बसता कितें करता आनी कितें करता रातचे हांगा कितें करतात रातचे पिवपाक आसता वाटेर पळय पळय कितें आसा आमी ताका सांगूंक शकना न्हू कोणूच काय आयकना न्हू ते रातचे करून चड काय सांगना बोमाचो फामाद कालो बेरेस्तारा मानशेचें नुस्तें आनी शेवयो काल्याचें एट्रॅक्शन काल्याच्या निमतान भोमाची मानस थळाव्यांक उक्ती आसता जाय तितलें नुस्तें मारूंक मेळटा शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आयची पिळगी तेच उमेदीन फुडें व्हरता खासा रिपोर्ट भोमाचो कालो आसा तो एकादशी आनी द्वादशी अशे 2 दीस जाता देव जेन्ना सकयल येता तेन्ना देवी ताका भेटोवंक सोदता पूण तेजे पयलीं देव सकयल येता आनी आपूण एकमन हांगा येता आनी देवी नाचत वता पळयता ही परंपरा पयलीं पासून आसा ह्या काल्याक आमी म्हणजे लोकांक खातीर नुस्त्याचें जेवण करतात आमी पळयता की बाकी कडेन आसा थंय आमी म्हणजे वेज म्हणजे नुस्त्याचें जेवण करना काल्याक किंवा जात्रेक पण आमच्या भोमान नुस्त्याचें जेवण करतात तेचें कारण म्हणजे अशें की आमच्या भोमान खुबश्यो मानस आसा आनी त्यो मानस आसा पळय त्यो आमच्या काल्या दिसा सगळ्यांक ओपन आसता म्हणजे फ्री कोणी ते नुस्तें येवन गरोवपाचें किंवा जाळे लावपाचें आनी तें नुस्तें घेवपाचें आनी त्या खातीर आमचे ती म्हणजे नुस्त्याचें जेवण जें आसा ती प्रथा पयलींसून चालू आसा तशेंच आमच्या काल्याक शेवयो सामक्यो फामाद सगळीं जाणां म्हणजे प्रत्येक घराघरांनी शेवयो केल्यो वता आनी त्यो जेन्ना सांजच्या वेळार जेन्ना आमची सयरी येता आमगेर तेन्ना शेवयो आनी नुस्त्याचें जेवण तांकां दिलें वयता
मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया वेल्यान एलिफंटा वचपी प्रवासी बोट आणि नौदळाचे स्पीड बोटीचे अपघातात बेपत्ता आशिल्ल्या 7 वर्साच्या भुरग्याची कूड सापडल्या. अपघातात गोंयची दोगां सोंपिल्लीं. ह्या अपघातात एकूण 14 जाणांक मरण आयलें. 97 जाण साल्वार केले. मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया लागसार जाल्ल्या बोट एक्सिडेंटात उस्कयची आवय आणि 7 वर्साचो चलो सोंपलो. काम आसलें म्हणून गेल्ले ते कामाक लागून आनी तेंचे वचपाचें ते रिजन ह्या कारण नासलें की भितर वचपाक जाय म्हणून भुरग्यान फोर्स केलो म्हणून ते गेल्ले आनी ते वयतकच ते इन्सिडंट जाल्लो तेंचो आनी ती आतां ती कितें आमची भाभीची बॉडी मेवळी आतां कितें आहा आयज हाडले तेका काल आमी गेले बी आनी आयज आमच्या भाच्याची सुद्दां मेवळी बॉडी आतां ते हाडपाक तेका थंय गेलात. एक एलिफंट ती ह्या पळय थंय बॉम्बे ते पळोवपाक गेल्ले तेंच्यांनी आनी कितें आहा म्हाजे मागणी कितें आहा ती आतां पळय थंय आसा पळय म्हणजे सिस्टम सारकी ना आनी सेफ्टी ना मेन म्हटल्यार ती भुरग्यांक सेफ्टी ना थंयसर कोणाची. ते धाकटे भुरगे आसता व्हडले भुरगे आसता तितून मातशें तेंच्यांनी कित्याक गोवोरमेंटान मातशें तेजेर एक एक्शन घेवचें आनी कितें तरी प्रोसिजर करूंक जाय की बाबा तेंची सेफ्टी पयलीं पळयात. गेल्या बुधवार दीस मुंबई ट्रॅजेडी जाल्ली जे गोंयची एक फॅमिली जे 5 जाणांची आवय बापूय आनी भुरगे अशी दोन फॅमिली जी मुंबय गेल्ली आनी एलिफंटा केव्स आसा थंयसर ती बोटींच्यान वयताले आनी तेन्ना इन्सिडंट जालो बुडली आनी तेतून जी 13 जाण बुडून मरण आयली. गोंयांची जी फॅमिली आसली तेतूंतली आवय आनी चेडो 7 वर्सांचो चेडो तो हें जालो. आवयची बॉडी पयलीं मेळयली आनी काल तिचे ते मारून ते कमी केले आनी आयज भुरग्याची बॉडी मेळूंक नासली ती आतां कळ्ळां की ती मेळ्ळ्या म्हणून आनी तेची फॅमिली जी सगळी आसा म्हणजे बापूय बीन आनी ते सगळी बाकी फॅमिली मुंबय गेल्यात आयडेंटिफाय करून आनी ती बॉडी आयज सांजवेळ तांकां मेळटली आनी ते निमाणेचे स्वतःच कित्याक करतले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम हे 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.